कावरे खणीबरोबर हेर खणींचेर आशिल्ल्या म्हालाची चुकीची माहिती खण खात्याकडे आसा ही गजाल कावरेच्या लोकांनी शुक्रारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या कानार घाली। खण खात्यान कावरे मायनीची पळोवणी केल्या उपरांत कावरेचे लोक शुक्रारा सकाळी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। 3 लाख टनावयर आशिल्लो म्हाल सरकाराची मालमत्ता आनी बेकायदेशीर येरादारी जावची ना हाची काळजी घेतल्या अशें मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलें। 29 मायाक केप्यां बसका घेवन ट्रकांचे आनी लोकांच्या कामाचे विशय तडीक लायतलो अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां। सोमारा 19 मायाक खण खात्यान थळाव्या लोकांक बरोबर घेवन कावरेच्या मायनीची पळोवणी केल्ली। कावरेच्या लोकांनी त्या पळोवणेचो आपलो एक अहवाल तयार करून शुक्रारा मुख्यमंत्री पर्रीकाराक दिलो। गोयच्या हेर खणींचेरूय मेजला ताचे परस चड म्हाल आसा अशें तांणी मुख्यमंत्र्याक सांगलें। जे डायरेक्टर ऑफ मायन्सान जे इन्व्हेंटरी केल्ली आसा टोटल रॉंग आसा आनी आमी सीएमाक रिक्वेस्ट केल्ली आसा की ती इन्व्हेंटरी परतून करची। फक्त 59/51 जे लीज जे आसलें नेवगे तेंचेच न्हू पूण हे आख्खे सबंद गोंयभरची करची, कित्याक डायरेक्टर ऑफ मायन्स जे आसा ते कंप्लिटली लीज होल्डराचे डॉक्युमेंट्साचेर रिलायबल रावल्ले आसा आनी तें सारकें न्हू। आनी दुसरें म्हळ्यार जे वर्कर्स आनी ट्रक रिलेटेड जे कितें प्रॉब्लेम हें आसा इश्यूज आसा ते तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की 29 तारखेक केप्यांक एक मिटींग फिक्स करून सगळ्यांक घेवन ते सॉर्ट आवट करतले म्हणून। मालाची बेकायदेशीर येरादारी जावची ना अशें उतर मुख्यमंत्री पर्रीकारान कावरेच्या लोकांक दिलां। Now every mine belongs to the state government. Therefore ते माल ते उरलो आनी तो कितें माल वता रेकॉर्ड जाय न्ही। तो म्हणजे बेडत चोरया कोणें येयलो तो कितें 100 किलो जाल्यार चोरूंक येता, 500 किलो जाल्यार चोरपाक येता, पण hundreds of ton you can't steal it because you require official transit permit, you require challan paid royalty data details, everything you require. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। पावसाक लागून गोंयभर लायटीचो प्रस्न उप्रासला, पूण सांखळेच्या गोविंदनगर, एकता नगर आनी पाडोशे वाठारांनी फाटल्या 15 दिसांसावन सारकी लायट ना। तिडकल्ल्या लोकांनी बिरेस्तारा राती सांखळी हावसिंग बोर्डात आशिल्ल्या सब स्टेशनाक घेराव घालो। लायटीचो प्रस्न बेगिनात बेगीन सोडोवचो अशें लोक मागतात। पावस व जगलांक लागून लायट काडटात ते समजूंक शकता, मात सदां उठून लायट नासप म्हळ्यार कितें असो प्रश्न सांखळे गोविंदनगर, एकता नगर आनी पाडोशेच्या लोकांक पडला। पावस नासता तेन्ना लायट काडटात म्हूण लोक तिडकल्यात। लोकांनी सांखळे हावसिंग बोर्डातल्या सब स्टेशनाच्या अधिकाऱ्यांक बिरेस्तारा राती जाप विचारलो, मात पालवी अभियंत्या कडेन कांयच जाप नाशिल्ली। लायट आमची गोविंदनगर सरवण आहा पळय ती कंटिन्यूस रातची वयता, दिसाची वयता, एकदा लायट गेली जाल्यार केन्नाच येना ती। त्या खातीर आमी आज सगळे जाण हांगा लायटीच्या हेचेर एक किंवा हेका मेळपाक गेले। ते फोन भायर काडून दवरले आसता, फोन केल्यार ते कॉन्टॅक्ट केन्नाच तेंचो जायना, कित्याक येयल्ले फावटी हांकां फोन व्यस्त आहाय म्हणून कितें। आनी दुसरें म्हणजे कितें आमी त्या ऑफिसान येयले तो सांगता कितें तुमच्या एमपीचेर पडटा, थंय गेले ते सांगता आमकां तुमच्या सांखळेक पडटा। पडोशे, सरवणा, गोविंदनगर, एकता नगर हे एरियेकूच प्रॉब्लेम जाता। झडीवाडा बिचोले लायट आसता, कारापुरा लायट आसता, फक्त ही मदली एरिया आनी कोणूच सॅटिस्फॅक्टरी आमकां आन्सर दिना। जे टेक्निकल लोक आहा ते दिना सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर। आमकां कळटा जेन्ना कितें एमर्जन्सी आसता, लायटनिंग जाता, थंडर स्टॉर्म जाता तेन्ना लायट उडयता, आमकां खबर आहा ते कितें एमर्जन्सी खातीर कट करता। पूण ही नॉर्मल कंडिशन आयज कांयच प्रॉब्लेम ना, रेन ना, वारें ना, थंडर स्टॉर्म्स ना, कांयच ना, लायटनिंग पसून ना, तरी आसतना कंटिन्यू लायट ना। आता बाबा थंडर स्टॉर्म जाले काय लायट येवंक जाय न्हू, एक अर्दे वरान किंवा एक वरान येवंक जाय, फूल रातभर लायट नासता। काल रातची 10:30 लायट गेल्या, आयज सकाळची दनपारां 1:30 लायट येयल्या। कशें कितें हें करपाचें विदाउट पावर? आतां हे समर चालू आहा, आमचो प्रॉब्लेम कितें आहा ती सांखळे घालू किंवा बिचोले घालू, आमकां 24 आवर्स लायट जाय। ते खंयूय घालू, ते आमकां पणजे सुद्दां व्हरून घातले आतां, पूण आमकां 24 आवर्स पावर सप्लाय जाय। आनी तिणें सांगलां कितें आमी 5-6 जाण मेळोन तो आपूण स्पेशल येयची आमचे मिटींग थरयतलो, तेन्ना आमी 2 दिसां भितून तो आमकां हें दितलो, सोल्युशन दितलो म्हूण सांगलां तेणी। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आदिवासी कल्याण खातें आयतारा फोंड्या बेतोळ्या संकल्प दीस मनयतले। संस्कृती आनी शिक्षण वाठारांत बरें काम केल्ल्या 3 आदिवासींक ह्या वेळार पुरस्कार भेटयतले। 3 वर्सां फाटीं बाळी जाल्ल्या आदिवासीच्या आंदोलनात 2 तरणाट्यांचो बळी गेल्लो, त्या आंदोलनाची याद म्हूण हो दीस मनयतात। गोंयांतल्या आदिवासींच्या कल्याणा खातीर गोंय सरकारान जायत्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात। 3 वर्सां फाटीं बाळी जाल्ल्या आंदोलनाची याद म्हूण आयतारा संकल्प दीस मनयतले। आदिवासी समाजातल्या तरणाट्यांक ह्या सुवाळ्यान खासा पुरस्कार भेटयतले। कांता काशनाथ गावडे ती हो सांस्कृतीक क्षेत्रांतल्यान ताचें नांव निश्चित जाल्लें आसा। एज्युकेशन क्षेत्रामध्ये आमकां बरीच एप्लिकेशन आयिल्ली, तातूंतल्यान महिलांच्या सायडीन श्रीमती तेरेजा
आंध्रादे हे सालसेचे आसा ताणें एमफील केला आणि तिसरो योगेश कुंकळेकार की ताणें मरायन इंजिनियरींग केलें आसा अशे तरेचे आमकां जी एप्लिकेशन आयली तातूंत ही 3 नांवां स्क्रुटनी केल्ली आसा आनी 3 जाणांक आमी त्या दिसाक हे पुरस्कार दितले. आदिवासी कल्याणा खातीर फाटल्या अर्थीक वर्सा 32 कोटी खर्च जाल्यात अशें आदिवासी कल्याण खात्याची संचालक मीना गोलतेकारान सांगले. ट्रायबल सप्लाय म्हळ्यार कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट रोड्स वॉटर सप्लाय बी ताजे खातीर जी PWD करता पूण थ्रू ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट ताजे आमचे 32 crores जाले. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसर.